presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bhosle, above Cafe Bhosle, near National Theatre, Panaji, Goa. नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. अपक्ष आमदारांतले दोग काँग्रेसी वटेन दोग पर्रीकाराचे बेंजामीन धडेर रोहन आनी बेंजामीन बीजेपीचे प्रसार सभा कडच्यान 4 हात पयस अपक्षांचे राजकारणाचेर पळयात रिपोर्ट. गोंय प्रशासकीय लवादा कडेन 200 आदेशांचे सविस्तर निकालच नात. आदले अध्यक्षांची कर्मा. सरकारान सांगले हायकोर्टाक, हायकोर्ट काडटा केसी घाल्ल्या लोकांक भौशीक नोटीस. मीन येरादारी खातीर कॉन्ट्रॅक्टर आनी ट्रॅकिंग यंत्रणा ट्रकवाल्यांक नाका. खण खात्याच्या प्रस्तावाक विरोध. मायनिंग स्कॅमाचे केशींत आदले खण संचालकाक जामीन न्हयकारलो. वादळा उपरांत 4 दिसांनी दिवचलचो लायट उदकाचो प्रश्न सुटलो. 70तली परिस्थिती अजूनय येना जाग्यार. लायट नाशिल्ल्यान खात्यान घाले जनरेटर. मोपा विमानतळाचेर भूमिका घेवंक रवी जाता फाटी फुडें. रवी म्हणटा पयलीं लोकां कडेन उलयता मागीर थारायता. ड्रग्साचेर विचारल्यार रवीचे बीजेपी मंत्री आमदाराचेर बोट. गोंयभरचे रामाच्या देवळांनी रामनम. सकाळ सावन अभिषेक. दनपारा राम जल्माचो सुवाळो. पळयात भाटले, कोलवाळ, पर्तगाळ, वास्कोच्या देवळांतले राम जल्मोत्सव. खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार तेंगशेर पावला. अपक्ष आमदार कोणा फाटल्यान ताचो अदमास प्रुडंटान घेतलो. 5 दोग काँग्रेसीक, दोग पर्रीकारा वटेन आनी एकलो धडेर रावला. सावळ आनी विजय काँग्रेस उमेदवाराचो प्रचार करतात. आवेर्तान आनी रोहनाचो बीजेपीच्या उमेदवाराक तेंको. पूण हो तेंको बीजेपीक न्हय पर्रीकाराक अशें दोगांनी स्पश्ट केलां. बेंजामीन मात धडेर रावला. तो पर्रीकाराक तेंको म्हूण उलोवन दाखयता, मात प्रचार करतना दिसना. पळयात रिपोर्ट. लोकसभेचे वेंचणुकेत सध्या एके वटेन फोडाफोडीचें राजकारण जाल्यार दुसरे वटेन अपक्ष आनी पडेल आमदारांच्या तेंक्या खातीर चडाओड चल्ल्या. मार्जीन वाडोवंक मेळटा ती मतां व्हडलीं अशी सध्या काँग्रेस बीजेपीची परिस्थिती जाल्या. अपक्षांची भुमिका काँग्रेस बीजेपी दोगांकूय निर्णायक. हेच गजालीचो नियाळ प्रुडंटान अपक्षां कडेन उलोवन घेतलो. दिवचलचो नरेश सावळ आनी फातोड्डेचे विजयाचो तेंको काँग्रेसीक. काँग्रेसीच्या जाहीर सभांनी ते सध्या स्टेजीचेरूय असतात. दिवचल मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांनी ठरयल्लें आसा की हे फावटी आमी बीजेपीक सपोर्ट करचे ना, हे फावटी आमी काँग्रेसीक सपोर्ट करतले. उरिल्ले 3 जाण खंयचे वटेन आसात ते पळयात. लोकसभा इलेक्शनाक तूं खंयचे वटेन? म्हजो सपोर्ट सीएम बिकॉज सीएम इज प्रॉमिस डेव्हलपमेंट. सो किपिंग डेव्हलपमेंट इज मेन थिंग. आमचे परवरी जाय आमकां सध्या आमच्या लोकांक. दॅट बिंग द प्रायोरिटी वी हॅव अँड सीएम इज सपोर्टेड स्टील डेट विथ डेव्हलपमेंट. ही इज प्रॉमिस टू सी दॅट वॉट एव्हर रिक्वायरमेंट परवरी विल बी. ओके. तो एजेंडा धरून वी आर सपोर्टिंग अपक्ष आशिल्ल्यान म्हजो स्टँड सीएमाक सपोर्ट करता. सीएम म्हणजे बीजेपी? सीएमाक. बीजेपीक न्हू. सीएमाचे डिसिजन कितें आसा तें. I had a meeting in Naveli. In Naveli, I had a crowd of nearly 5,000. Actually, sure, I'm Naren Soekar. या लोकसभा इलेक्शनान तुम्ही कोणाक सपोर्ट करता? पर्सनल व्यू नमगेले जनरल ना. पण कितें हांव गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता म्हणटरी ऑब्वियसली आमी सेम गव्हर्मेंट सपोर्ट करपाक जाय न्हू. कित्याक गव्हर्मेंटूय म्हाका सपोर्ट करता.
पर्सनल म्हणजे पार्टीक सपोर्ट करता, बीजेपी पार्टीक सपोर्ट करता काय सीएमाक सपोर्ट करता फक्त? सीएम पर्सनल हांव सपोर्ट करता आनी लोकांक कितें तें चिंतपाक जाय, बरें आहा तें चिंतपाक जाय लोकांक. तुजो लोक तू सांगता थंय वयतलो? लोक आफ्टर आमी आसाय. तुम्ही ओपनली प्रचार करतना दिसना खंय? नो कमेंट. म्हणजे कितें सांगपाचें आहा तुमकां? ना नो कमेंट. एक बेंजामीन सोडलो जाल्यार बाकीचे चारूय आमदार हेवटेन ना जाल्यार तेवटेन ठाम आसात. निमणे निकालांत भुमिका निर्णायक थारतली ती ह्याच अपक्ष आमदारांची. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंय प्रशासकीय लवादा कडेन 200 आदेशांचे सविस्तर निकालच नात. गोंय सरकारानूच हायकोर्टाक ही माहिती दिल्या. ट्रिब्युनलाचो आदलो अध्यक्ष जयवंत परबान निवृत्त जावचे पयलीं हे 200 केसीचे आदेश निकालपत्र नासतना जाहीर केल्ले. केसीचे निकालूच मेळनाशिल्ल्यान हायकोर्टान प्रकरणाची आपूण जावन दखल घेतल्या. ह्या केसी कडेन संबंध आशिल्ल्या लोकांनी तांचे म्हणणे हायकोर्टा मुखार मांडचें म्हूण भौशीक नोटीस काडपाचें हायकोर्टान थारायलां. प्रशासकीय लवादान कांय केशींनी दिल्ल्या आदेशांचे सविस्तर निकालच मेळनात अश्यो कागाळी सरकारा मेरेन पावल्यात म्हूण ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन मंगळारा हायकोर्टात सांगले. प्रशासकीय लवादा मुखार आशिल्ले हे केशींचेर आदले अध्यक्ष जयवंत परबान हे आदेश दिल्ले. सविस्तर निकाल नाशिल्ली अश्यो सुमार 200 केशी आसात अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक दिली. ह्या केशी कडेन संबंध आशिल्ल्या सगळ्या पक्षकारांच्यो बाजू आयकून घेवंक जाय अशें ॲडव्होकेट जनरलान कोर्टाक सांगले. ॲडव्होकेट जनरलान काडिल्ल्या मुद्द्याचो विचार केले उपरांत हायकोर्टान ह्या केशी कडेन संबंध आशिल्ले सगळ्यांनी आपले म्हणणे हायकोर्टा मुखार मांडचें म्हूण कळोवपी भौशीक नोटीस गोंयच्या मिडियांतल्यान जाहीर करपाचें थारायलां. प्रशासकीय ट्रिब्युनलाच्या सद्याच्या अध्यक्षांचे ह्या केशीचेर म्हणणे कितें तें कळचें म्हूण हायकोर्टान सद्याच्या अध्यक्षाकूय नोटीस काडल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. ही पावणी केल्ले मिनाचे येरादारीक कॉन्ट्रॅक्टर नेमपाक आनी टिप्परांचेर ट्रॅकिंग यंत्रणा बसोवंक दक्षिण गोंयच्या ट्रकवाल्यांची संघटना तयार ना. बोल्सांतले पयशे मोडून असली यंत्रणा बसोवपाची परिस्थिती ना अशें संघटना म्हणटा. मात कांय ट्रकवाल्यां मदीं कॉन्ट्रॅक्टर नेमपाक आनी ट्रॅकिंग यंत्रणेक हरकत ना. इतले मजगतीं सीबीआय कोर्टान मायनिंग स्कॅमाच्या केशींत आदलो खण संचालक अरविंद लोलयेकाराक जामीन न्हयकारला. आनी ते जनरल बॉडी अशें डिसिजन जालां की कॉन्ट्रॅक्टरूय बी आपण आमकां कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम नाका अशें म्हणून डिसिजन जालां. त्याच बरोबर व्हेहिकल ट्रॅकिंग सिस्टम सुद्दां बसोवप ना अशें आमचें आयज एकमतान डिसिजन जाल्लें आसा. पूण म्हजें मत आशिल्लें कॉन्ट्रॅक्टर सिस्टम नाका जाल्यार कोण हेड करतले, वेदर गव्हर्मेंट काय एनी अदर ई ऑक्शनिंग केला तो पर्सन हूम वी डोंट नो कोण आसा तो आमकां खबर ना. ताका लागून हांवें हाका सपोर्ट करूना. पूण ट्रॅकिंग सिस्टम ही म्हाका दिसता कंपल्सरी आसा. कित्याक ताचे वेल्यान तुका ट्रक ओनर्साक फायदो जातलो की आपलो ट्रक खंय चलता. जर तर इल्लिगॅलिटीज जर करता जाल्यार ते ड्रायव्हर जर इल्लिगॅलिटीज करता जाल्यार पात्रांवाक ताचेर कळपाक शकता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.